ट्रान्सपोर्ट, पंचायत आणि इंडस्ट्री. तुम्ही तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर कितें मागला? सी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ट्रान्सपोर्ट कितें ट्रान्सपोर्ट पंचायत इंडस्ट्री. पंचायत पंचायतान लोकांक एक मारी प्रॉब्लेम जाता. आतां एक हें आहा तांकां म्हयन्याक रेंट घेता, कोण भाड्यान दिता, एक अपार्टमेंट दिता. आतां तांकां रेंट पडटा, एक म्हयन्याचें रेंट गव्हर्मेंटान कायदे केला. पर से इट इज नॉट पंचायत, इट इज एन इश्यू. सो हांव गव्हर्मेंटाक सांगता एक स्कीम कर. रिच पंचायताक एक म्हयनो दिनी, बारके पंचायताक अर्द म्हयनो दिनी, आनी गरीब पंचायताक एक 2 दिसान दिनी. कित्याक दे कांट देर आर पुअर पीपल इन द पुअर पंचायत्स, देर आर मिडल क्लास पीपल, देर आर लिटल मातशे सुमराचे लोक इन द मिडल क्लास पंचायत. आतां ते रिच पंचायत जाय. So I told them make one policy. Transfer करता आसतना, house transfer करता आसतना, तांकां they go on the value of the sale deed. They should not do that. There are things which create hassles for the common man. एक बारीक मनशाक पंचायत म्हणल्यार कितें? पंचायत म्हणल्यार टॅक्स देखून वाडयले लोक बॉब मारता. बरें, ही सर्वीस जो तूं टॅक्स कसलो फारीक करना, पंचायत तुका दुसरी सर्वीस दिनाय. हांवें तुका हांवें सांगिल्लें हेका मिनिस्टराक, all over Goa is the same. I'm giving example of Raya Panchayat only. So I म्हणे सगळ्यांक युनिफॉर्म जावपा जाय, आख्खे गोंयांत युनिफॉर्म जावपा जाय, की तांकां कितें जाता, कितें जाता एक फावट कितें जाता, थोडे मनीस तांकां व्हेरी डिफिकल्ट जाता. So they complain, people come to us and complain that this is the issue. When we talk to the panchayat, when we talk to the secretary, they say no, it is in the rules. So you have to modify the rules. That is what I asked. ट्रान्सपोर्टान काय म्हणलें व्हडले इश्यू नाही ट्रान्सपोर्टान, ओन्ली टॅक्सी इश्यूज जावं कितें बसवाल्यांक इश्यूज आहाय थोडे घेयले, तेंगे सबसिडी ना, कोणागे आनी कितें ना. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पासून थोडे आहाय, लायक फॉर एक्झाम्पल तांकां हें पडटा की तांकां परमीट एक्सपायर जाल्या केन्ना तांकां फायन घेताय. ऑल दीस शूड बी अवॉयडेड. सो आय हॅव सेड आय हॅव रेज्ड दीस इश्यूज. आनी इंडस्ट्रीज म्हणटा हांव आहा इंडस्ट्रीजांचे आय ओन्ली वॉन्टेड टू कॉंग्रॅच्युलेट द ओल्ड गोवा. एक प्रोजेक्ट आसलो स्टोन्स हेचो IPP चो. आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट द गव्हर्नमेंट, कित्याक आमी कन्सिस्टंटली फॉलो अप केला. जायजा म्हणटाय की हांव पयलीं हें करता की थोड्यान म्हणजे उलोवपाक तांकां हें ना, दे आर वेटिंग फॉर रिजन टू टॉक अगेन्स्ट मी. हांव दीसभर काम करता आनी ते उलय न्ही तांकां. सो वेन यू रायट आय ऑलवेज बिलीव यू डोंट हॅव टू टॉक. तो प्रोजेक्टाचेर इट वेंट अननोटिस्ड. IPP देताय प्रोजेक्ट, आय डिडंट पे अटेन्शन, आय मिस्ड, इट इज माय फॉल्ट, आय शुड हॅव सीन, बट नॉट डन पर्पसली. उलोवप कितें ना, हांव तो करता पयलें आनी मागीर साल्वा करता. एनिवे, दॅट इज नॉट आवर कप ऑफ टी. वी आर सिन्सियर वर्कर्स ऑन द ग्राउंड. आमी उदकी पायन भोंवताय, आमी व्हडले 5 स्टार हें भोंवनाय, 5 स्टार क्लोथ्स, 5 स्टार हॉटेलान भोंवनाय. आमी आजून देखून सादे हॉटेलां भोंवताय आजून देखून. आनी आमी वी ट्राय टू हेल्प द कॉमन मॅन. जो मनीस आमकां पावता ताका आमी हेल्प करता. आनी एक विशय म्हणटा पळय ते रेव्हेन्यूच्या डिमांड्सांनी एक विशय कळ्ळो, सर्वे इन्स्पेक्टर कोणाचो की तोच कंप्लेन आनी तोच सर्वे कितें एक्झॅक्टली करेक्ट. लँड सर्वे इन्स्पेक्टर आहा तो, when he is a complainant on one of the things, he cannot go and survey the land. Conflict of interest. Eshkun जायत कोणी आसतलें. Per se, I don't want a pointed question. Oh, pointed one fellow. This should not happen. As a legislator, this type of thing should not happen. They separately आमी इश्यू घेतले मिनिस्टरा कडेन, बट हें जावपाक जायना. दिस एज द कॉमन मॅनाक जस्टीस मेळोंक जाय. दॅट इज आवर विश एज अ लेजिस्लेटर. आमगे सदां बरो इंट्रस्ट आहा तितून भितर. We have to take the good, bad and face all the good, bad and the ugly. कोण पडे आमचे टिका करता, that also we have to face it. Yes, thank you.